आमची असेंब्लीची निवडणूक जाल्ली त्या वेळाचेर ते हांगा येतात आनी त्यांची जेन्ना जाता तेन्ना आमी थंय वतात. तशी आमची गोंय भारतीय जनता पार्टीक तांच्यांनी 27 मतदारसंघ दिल्या आनी एकूण जातून आमचे पार्टीचे कार्यकर्ते वचून थंय काम करतले. काल त्याची मिटींग एक चिपळूण हांगासर जाली आनी त्या बैठकीक हांगासरल्यान आमचे 21 टोटल आमदार कार्यकर्ते अशे गेल्ले. हांव आनी विश्वजीत राणे आमी दोगूय कॉर्डिनेट करतात. भितरले 15 मतदारसंघाचे कॉर्डिनेशन हांव करतां. रायगड जिल्हा, नवी मुंबई आनी ठाणा आनी मागीर महाड पासून सिंधुदुर्ग पर्यंत जे 12 मतदारसंघ आसात तेचें कॉर्डिनेशन विश्वजीत करतलो. रवींद्र चव्हाण जी आसात महाराष्ट्राचे मंत्री, ते कोकणाचे ह्या निवडणुकीचे प्रमुख आसात. आमचे गोंयचे आदले संघटन मंत्री आनी वेस्ट बेंगॉलचे हाताचे सहसंघटन मंत्री सतीश धोंड हे थंय ऑर्गनायझेशनचे काम ते स्वता. एक 2 कार्यकर्ते जे आउट ऑफ इंडिया आसा, एक सुभाष फळदेसाय मंत्री, दुसरो पावसकर आनी त्यामुळे ते 2 जाण आशिल्ले. बाकी सगळे जाण उपस्थित आशिल्ले. सगळ्यांनी एक मतदारसंघाची जबाबदारी दिला. कारण आतां चवथ आमकां एक्चुअली सगळ्यांनी सांगिल्लें की चवथी पयलीं एक दीस तेंच्यांनी मतदारसंघान वचून येवप, पण चवथ आमची 5-7 तारीख आनी त्यामुळे सगळ्यांचें म्हणणें आशिल्लें की चवथ जाल्या नंतर सगळे जाण आपापल्या जी एरिया आसा त्या एरिया भितर वयतले.